शुभ वर्तमान। ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली देवचारांपर्यंत फरमायता आणि ते ताचें फरमान मांडतात म्हणल्यार सुवार्थेंत लोकांन विजमेत जावन उच्चारल्ल्या उतरांनी जेजू विशयांतल्यो जायत्यो संगती स्पश्ट जातात। जेजूची शिकवण अधिकारान भरलेली, ताचे शिकवणेंत रमलोलो तो अधिकाराचो चारो लोकांन सोदून काडलो। ताच्या स्नान उदेशी मार्क सुवार्थेकारान सांगलां तशें जेजूचो हो अधिकार तो पवित्रत्म्यान भरलेल्या वरवीं उदेल्लो। तोच तो आत्मो ताका अरण्यांत वायटाचेर झुजूंक केल्लो। वायटा विरोध झुजचें जेजूच्या मिसांवाचो प्रमुख वांटो म्हणलें हातूंत स्पश्ट जाता। जेजू विशीं उलोवन, जेजूची वळख दिवन, जेजूचें नांव सांगून जेजूकूच मुठी भितर हाडूंक प्रयत्न करच्या त्या देवसाराचेर जेजू आतां परत झुजता आनी ताका परत पाडाव करता। लोकांची प्रतिक्रिया जोगतेपणी व्यक्त करता तशें जेजूची अधिकारा बरीच शिकवून देवचार दावंडावचे ताचे कर्णेन आनीकी चड तरान परजळता। तेच परी लोकांची प्रतिक्रिया जेजूचे शिकवणेचे आनी देवचार दावंडावचे कर्णेचे उगम दैवीक स्वरूपाचे म्हणून कळीत करता। देवचार दावंडायतल्यान देवचाराचे विशीं सांगून ताका हाताखाल हाडचें वाजबी, पूण मार्काचे सुवार्थेंत जेजू देवाचो पूत म्हणली उतरां देवचाराच्या तोंडातावन येतात, ते देवचाराच्यो शिंत्र्यो आनी नंज्यो आटापता। पूण भावार्थान जेजू देवाचो पूत म्हणून सोदून काडूंक लोकांक थोडो वेळ लागतलो, तरी लोकांची प्रतिक्रिया जेजू थंय हेस्त दिशेन आसा। आयची सुवार्ता आमचेय प्रतिक्रियेक राखता। जेजूचे शिकवणेचेर आनी ताचे सक्तीचेर बरवसच्यांत ती प्रतिक्रिया आटापल्या। शुभ वर्तमान।